A2, page number 1, A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन मान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भावात आमकां देवाचें देणें. देवान आमकां दिलोलो भावात शिकून वाडून आनी देवा आनी आमचे मदें आसलेलो संबंद थीर आनी घोट करूंक पावता. आनी ह्याच घोट जालोल्या भावार्था वरवीं आमी समाजान बऱ्यो करण्यो आदारता. आयच्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमकां भावार्थाची मनशां कर म्हूण मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो आनी जायते पावटी देवाच्या आनी पेल्याच्या बऱ्या संबंदान आमी जिवंक चुकल्या. तशेंच भावार्थान वाडूंक आमी चुकल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाची ह्या वेळार दूख धरून बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपगेला देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून प्राणान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोड अपराध. हे पसत बगयो सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सर्वेस्परा देवाची तुस गावून आमी मोहिमा उच्चारुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे.
पित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोली वर्ती देणी तुवें तयार केलाय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमची आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीट सांबाळात आनी प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उगडापें जातलें. सोरेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवांचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारार प्रमाणे जियेता तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पलसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगटू संतोसाची गितां गावू, कित्याक तूं न्याय परमणे जोडटी करताय, निती परमणे करताय वर्साची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवयले वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुनियारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रक्ताच्या भावा भयणींक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची. तांकां भायर आयलोल्या फाराक संवसाराक भोगसणे फावो जाल्ले म्हणटोच तांकां भितर काडूंक कितें घडटलें जाणान मेलेल्यांचे पुनर्जीवनपणूच म्हणूं येता. आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलो ना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यात.
पूण आतां ताणें ताचें आयकून ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी तशेंच तांचे आतां आयकोनान ती तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतली. समेस्तांची दया करचे खातीर देवान समेस्ताक आपल्या आज्ञाचेर आड वसूंक निर्मिलें. देवाचे उतर हे देवाचे बरे उपकार. उद्गाराक आमी गीत गावया B10 पेज नंबर 27 B10. सर्वेस्पराचे पोट नांगासुया सोयीकाराचे नारे सानुया सोय 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 सर्वेस्परा आमचो मोगितलो तुवें केला सोय 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 सर्वेस्परा जेजू वरवीं आतां तूं उलयता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू थंयसो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो आनी कानांची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचे कोडे अशें प्रातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्या सुरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें काण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच कुडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, कांय वर्सां फाटीं म्हजी आकारणी गोवलीक आकारणी एक फिरगोचेंत हांव करतालो. आनी ही आकारणी करता आसतना एक दीस हांव ल्हान क्रिस्ती समुदायाचे जमातीक एका घरांत पावलो. जायतो लोक थंय एकटोलो आसलो. पूण म्हजी नदर हांव 2 ओस्तरेचेर घालूंक सोदतां. एकामेकाच्या सायडीक ती बसलेली. एक ओस्तरी ती जल्मान क्रिस्तांव आनी तिचे सायडीन बसलेली ती ओस्तरी पयलीं हिंदू आसली ती, पूण 4-5 वर्सां फाटीं ती क्रिस्तांव जाल्ली. हांवें धर्मदुताचो इतिहास ह्या पुस्तकांतले उमको हावेस्वर आनी व्हड उगडूंक सगल्यांक मागलें. जायत्यांनी उगडलें, भुरग्यांनी, वाडलोल्यांनी, जाणटेल्यांनी उगडलें. ही हिंदू आसली ती क्रिस्तांव जाल्ली बायल, तिणें एकदां तें वाचप उगडलें. पूण ही दुसरी बायल जी क्रिस्तांव आसलेली ती वाचप सोदूंक लागली. पेजी उस्तिता, हे वाटेन ते वाटेन उस्तिता पेजी, आनी सोदता तें वाचप खंय आदल्या कोरारान. तेन्ना ही जी बायल जी हिंदू आसली ती क्रिस्तांव जाल्ली, तिणें तें वाचप उगडून ते बायलेक दिलें आनी तिणें सांगलें, धर्मदुताचो इतिहास आमकां नव्या कोरारान मेळटा. ही घडणी हांवें पळयली, म्हाका दूख आनी लॉस दिसली, कित्याक ही एक क्रिस्तांव बायल
जल्मान क्रिस्तांव दोतोन ती गेलोली जायती शिकोवन तिका मेळ्ळोली पूण पवित्र पुस्तक पासून उगडूंक नको. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक ऑन भावार्थी विदेशी बायलेचो भावार्थ जेजू वाकाणटा ते आमकां मेळटा. हातून दोन मुखी घडण्यो घडटात. जेजू हे बायलेचो भावार्थ तपासता आनी दुसरे वाटेन जेजू भावार्थ तपासता तितली ही बायल आपलो भावार्थ गोट करता. पयले सुवातेर जेजू हे बायलेचो भावार्थ तपासता आनी आमकां शुभ वर्तमानांत स्पश्टपणे मेळटा. ती जेजूक म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, म्हजे दुवेक बरी कर. तेन्ना जेजू एक जाप लेकून दिना. पयली आडकोड. दुसरी आडकोड शीस घालतात. शीस तिचेर तिडटात आनी ते म्हणटात, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमकां बेजार करता. दुसरो कोणूय मनीस आसलो जाल्यार वचपाचो, पूण ही बायल तशीच थीर रावता. तिसरे सुवातेर जेजू तिका म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळ्यां सरी धाडला. म्हणजे म्हजें काम इस्रायलाच्या घराण्याक, इस्रायल म्हज्या भावा भयणीक देवाची बरी खबर परगटूंक. तूं एक विदेशी बायल आनी तूं घोडेक जायत्या दुसऱ्या देवांक घोडेक तूं बोसता. तूं म्हजे लागीं हो उपकार कित्याक मारता? आनी निमाणे सुवातेर जेजू तिका म्हणटा, घरच्या भुरग्याचें काण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. आनी एक आडकोड जेजू तिच्या भावार्थाचेर घालता. जायत्यो आडकोडी ती अणभवता पूण आपल्या भावार्थान थीर रावता. आपणाक जाय तें जेजू लागीं मागून घेता. आनी आमकां ह्याच शुभ वर्तमानान मेळटा. ती म्हणटा, कोणे घोडेक तिका सांगलेलें आसतलें की जेजू मिलाग करपी आमच्या गांवांत पावला. आनी ह्याच जेजूक मेळूंक आपल्या भुरग्याक बरी करूंक ती जेजूशी येता आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. दावीद एक व्हड राजा आसलो आनी जायतो लोक सोसमतालो की जेजू दाविदा भाशेन एक व्हड मनीस, आनी हेंच ते बायलेक कळ्ळें. पूण जेन्ना ती जेजूक मेळटा तिची नॉलेज, तिचो भावार्थ तितलोच उरोना. ती मागीर म्हणटा, हो एक सादो दाविदा सारको मनीस न्हय. ती म्हणटा, सायबा म्हजी काकलूत कर, म्हळ्यार लॉर्ड हॅव मर्सी. आपलो दोनी म्हूण जेजू ती मानून घेता. तिसरे सुवातेर हो बेश्टो सोमी न्हू, हो देव म्हूण तिका मागीर उलयता उलयता कळटा आनी ती ताचे मुखार सरपडटा. आमी देवा मुखार सरपडटा, मनशा मुखार आमी सरपडना. आपलो देव जेजू म्हूण ती मानून घेता. आनी तिचो भावार्थ इतलो गोड की ती जेजूक आपले दुवेक बरी करूंक मागता. ती आपले दुवेक घेवन येवंक ना. तिची धूव घारा आसली पूण तिका खबर आसली की जेजून ह्या घोडेक हांगा कितेंय म्हणल्यार म्हजी धूव जी घारा आसा ती बरी जावंक शकता. इतलो ते बायलेचो भावार्थ. ही ल्हान घडणी ह्या शुभ वर्तमानांतली आयज आमकां क्रिस्तांवांक व्हड शिकोवण दिता. पयले सुवातेर भाग्योन पेद्रू आपले पयले चिटीन पयल्या आवेसोरान 7वे वळीन म्हणटा, सोदां तोगोना ते भांगार पर्यान उज्यान घालून तपासतात, तशेंच हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. भावार्थाचें मोल गमून येता. पापसाहेब जावं, बिस्प जावं, पाद्री जावं, माद्री जावं, लौकीक भावार्थी जावं, सगल्याची भावार्थाची तपासणी जाताच. आनी देव ही तपासणी आमच्या जिवितान करता, आमचो भावार्थ वाडोवंक, आमचो भावार्थ तीर करूंक. ही भावार्थाची मोळां आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमचो जबाब कितें जाला काय? आमी भावार्थान वाडल्यात काय? दुसरे सुवातेर ही बायल आपलो भावार्थ जेजूचेर वाडयता. आमी जल्मान क्रिस्तांवां, आमकां बावतिस्म मेळ्ळा, हातूंतल्यान आमकां भावार्थ मेळ्ळा. आमी मागीर दोतोनीक गेल्या, हातून आमी आमचो भावार्थ शिकल्या. आनी घोडेक इतल्यानूच आमची भावार्थाची वाड खबर काय?
पवित्र सभा वेगवेगळ्या समयार हो आमचो भावार्थ जिवूंक वाडूंक आमकां आदार दिता. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना लॉकडावन जाला, जेन्ना हे कोविड-19 सिट्युएशन येयला, तेन्ना पवित्र सभा हात कोळून बसूंक ना. आमकां ऑनलायन मिसां मेळटात, ऑनलायन रेतीर मेळटात, आमच्या गोराब्यान तिर्स करूंक, मागण्याच्यो रिती करूंक आमकां वॉट्सॅपार आमकां ह्यो मागण्याच्यो रिती मेळटात. वेगवेगळी आमची डायसिजन खातीं जीं आसा, सेंटर्स जे आसात, बिब्लिकल सेंटर, कॅटिकॅटिकल सेंटर, यूथ सेंटर, कितले व्हिडिओ आमकां करून धाडटात. हातूंतल्यान म्हजो भावार्थ वाडला काय? आमकां हे क्रिस्तांवांक मेळटा तें दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक मेळटा काय? तिसरी सुवातेर ही ऑन भावार्थी बायल आमकां एक भावार्थाचो नमुनो जाता. इश्टानो, म्हज्या जिवितांत हांवें जायतीं दुसऱ्या धर्माची लोकांक हांव भेटलां. जायतीं आमच्या दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां ती मिसाची भेटींत येतात, वो रेतीरान भाग घेतात, गोराब्यांत आपल्या पवित्र पुस्तक वाचतात, वाटेर आसलेल्या खुर्सा लागीं मागणें करतात, प्रेयर रुमान येतात आनी कोण भाशेन भावार्थान ही जेजू लागीं मागतात, जेजू लागीं आपलें प्रार्थन करतात, जेजूचेर आपलो भावार्थ तीर करूंक वाडटात. ते हांवें म्हज्या खासगी जिवितांत हांवें अणभवलां आनी तुमी जायत्या जाणांनी अणभवलां आसतलें. तर ह्या दुसऱ्या धर्माच्या लोकांचो भावार्थ पळोवन आयज जेजू अजाप जाता काय? आमकां क्रिस्तांवांक कितलें मेळटा, पूण आमचो भावार्थ घोडेक हलको पलको घोडे जाला जायत. पूण हो तांचो दुसऱ्याचो भावार्थ पळोवन जेजू अजाप जाता काय? निमाणे सुवातेर जुदेव लोक सोजमताले की आमी देवाची विचून काडलेली पोरसां, आनी ती देवाची विचून काडलेली पोरसां आसली. देवान तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलोलें आनी ती सोजमताली आमकां कांय वायट जावचें ना, आमचें देव मंदीर तशें उरतलें, आमकां तारण मेळटलें, त्रास काडूंक जाय, भिवंक जाय ते दुसऱ्या लोकांक. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान इसायास प्रवादाच्या तोंडांतल्यान देव जुदेवाच्या तोंडार मारता. तो तांकां म्हणटा, सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो. आयज जेजू असली खोर उतरां आमकां क्रिस्तांवांक वापरता काय? आमी क्रिस्तांवां जेजून आमची सोडवण केल्या, आमी कसलेंय जिवीत जिवूं, आमकां कांय वायट जावचें ना, आमकां भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज आसा ती हे दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक. अशें आमचें चिंतप जालां काय? असलें आमचें चिंतप जालां जाल्यार ही इसायास प्रवाद्यान म्हणलेलीं उतरां आमच्या मनांत हाडुया. कांय दीस फाटीं जस्टीस बरुमती ही सुप्रीम कोर्टाची एक जज, ती रिटायर जाली आनी आपले फेरवेल स्पिचीन ती अशें उद्गारली, दो आय एम अ हिंदू, I believe in the gospel of Jesus. By the grace of Jesus, I got educated and came up in life. During my judicial service, there were mountains of obstacles for no reason. Yet, no human hand could prevent what Jesus Christ has ordained for me in my life. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताणें जायत्याचो भावार्थ वाडयलो. आमी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमचोय भावार्थ वाडय म्हूण ताचे लागीं मागुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उचारुया, सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सरांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रात्म्या वरवीं पदवी समावलो, आंकवार मरे ताणें जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसवी करूंक येतलो सत्मांता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोडीशी मागणी आमची देवा मुखार दवरुया. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या जातींच्या देशांच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकें काळीज मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे गोठाव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे गोठाव तुका. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नसलेलो करूंक सगळ्या मनशांच्या एकसरा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे गोठाव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक ससनिकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक ससनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे गोठाव तुका. प्रितीच्या बापा, कालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली मागणी दोयेन आयकून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमी गायन करुया C23 पेज नंबर 38 C23. मोच्या भयणी भावांनो, हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी वयलेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रतेच्या आदवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जुल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. ते सुपोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेसू बेलो, जेसू जीवाचारो. जेसू बेलो, जेसू जीवाचारो. जेसू नव्या येतलो. जेसू नव्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडतोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदुतांनी सर्क आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हास्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका मोच्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूं तासलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गायन करूया D2 पेज नंबर 47 D2. Jesus sowe ami soglie odviamo ami soglie papa mukarami ami soglie ami soglie ami soglie Jesu आमचो व्हडलो बाब ami soglie ताचो बापूय आमचो बाप ami soglie ताचो आत्मो आमचो प्राण
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वारताव. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हें आमी खालतेपणी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवपार. Kayan Korea T26, page number 215, T26. Maria,